गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू द न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो आज आसा 23 डिसेंबर 2022 आणि आज म्हज्या माचो बर्थडे आसा. मा तुका म्हज्या कडल्यान आनी म्हज्या यूट्यूब फॅमिली कडल्यान अ व्हेरी हॅपी बर्थडे अँड प्रॉस्परस न्यू इयर. आज हांव वचचें ना बोरयेक कारण आमकां फाल्यां पिर्णां वचपाक जाय आनी तेजी आमकां तयारी बीन करपाक जाय. सो हांव वचपा ना, आमी फुडें करया माचो बर्थडे सेलिब्रेट. सो आज म्हाका न्ही खूब जाणांचे कमेंट्स आशिल्ले की तूं तुजें डेली रुटिनाचो व्हिडिओ कर म्हणून. फ्रेंड्स, हांव कित्याक करनाशिल्लें, कित्याक सगळ्यांचे सेम कामां आसतात, स्पेशली हावजवायफची घरा सेम कामां असतात. सो हांव तें घालना आशिल्लें, बट तें ओके तुमी सांगलें सो हांवें आयकलें. सो हांव तें आतां डेली रुटिनाचे बीन व्हिडिओ म्हजे घालतलें मदीं मदीं. सो आतां हांव किचनान आयलें आनी कालची जी आयदनां बीन धुल्लीं ती आतां परत जाग्यार दवरता पुसून. आतां हांव गॅस पुसून घेता. एक्चुली रातचें जेवून जालें न्ही की हांव सगळें पुसून घेता, गॅस ऑटो बीन. पण म्हाका अशी संवय आसा की सकाळीं उठलें न्ही, जेन्ना हांव च्या ब्रेकफास्ट कितें करच्या पयलीं हांव परत एकदां गॅस पुसता. म्हाका ती अशी संवय आसा आनी एक्चुली आय थिंक ती संवय बरी. कालची भाजी केल्ली न्ही पाव भाजी, ती उरल्या थोडी, तीच आमी आतां गरम करून खातली फॉर ब्रेकफास्ट. ही देवाची आयदनां म्हणजे आमकां फाल्यां पुजेक व्हरपाक जाय न्ही ती घरा कडली. सो ती हांव धुवून घेता. ती हांव पितांबरी आनी तें बीम लिक्वीड आसता न्ही तें मिक्स करून धुता, म्हणजे बरी शायन येता. फ्रेंड्स, पळयात गोंयान आमचे क्रिसमस वायब्स ऑलरेडी स्टार्ट जाले आनी हांगा न्ही कोर्तालीम अशें न्ही खूब अशे स्टार्स लायल्या क्रिसमसा खातीर. खूब बरें दिसतालें पळोवपाक. फ्रेंड्स, आतां रातची 8 जाल्या आनी आज आमी दनपारचें लंच कितें केल्लें म्हटल्यार कालचे एक्चुली आमची बिरयानी बीन उरलेली एनिवर्सरीची हाडलेली ती, आनी आमी तेतूनच जेवली कित्याक तें मागीर वेस्ट जातलें न्ही म्हणून आमी तेतूनच जेवली. सो आतां हांव अंडा करी करतलें. अंडा करी म्हणजे एक्चुली तें तांतयांचें हुमण. सो तें करतलें. आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार आमी पिर्णां वचपाची आसा. येस, पिर्णां आमचो मेन गांव. आमी थंय आमकां पुजा आयल्या 25 डिसेंबर. सो सत्यनारायणाची पुजा आसतली आनी हांव आनी विशाल बसतली. आमच्या बरोबर आनी 4 कपल्स बसतली पुजेक. आनी पुजेक
शूट करपाक कशें मेळटलें कितें म्हाका खबर ना. सो इन केस कोणी म्हज्या खातीर शूट करता जाल्यार हांव डेफिनेटली ते मोमेंट्स आमचे शूट करतलें. आनी तेच आमी तयारी करतात. आतां नाल्ल बीन आमकां खूब सगळें सामान कितें कितें व्हरपाक जाय हांगासरल्यान तेच आमी आतां तयारी करतालीं. सो फ्रेंड्स, हांव मे बी म्हाका हे 2 दीस व्हिडिओ अपलोड करपाक मेळचे ना. हांव तुमकां म्हाका जर जमता जाल्यार ट्राय करतलें, बिकॉज थंय न्ही रेंज प्रॉब्लेमूय बीन आसा, थंय रेंज आसना. सो कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी मातशी कमी आसा थंय. सो जर शूट करपाक मेळटा जाल्यार करतलें, शूट करतलें. कोणी जर म्हाज्या खातीर कोणी जर शूट करता डेफिनेटली करतलें, बट व्हिडिओ अपलोड जावचे ना दीस 2 days. सो सॉरी फॉर दॅट. फ्रेंड्स, पळयात हो नाल्ल. ह्या नाल्लाक न्ही कोंब आयला. आतां सद्या न्ही हो हितून उदक ना, म्हणजे हितून भितर कोंब आयला. आनी कोंब म्हजो खूब फेवरेट. सो तुमकां हांव दाखयता फोडून कोंब कसो आसता तो. फ्रेंड्स, पळयात येदो तसो. कितें विचार केला आनी कितें जालां, क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मिल गया. रहने दो. हांवें कातून घेता आनी मागीर हांव हुमण करता तांतयाचें. मेळटा तुमकां हांव परत. ही कालची मडकी ती हांव न्ही धुवून दवरता आनी हेतून न्ही हांव हुमण बीन कितें कितें करता. सो आतां ती धुवून दवरल्या, फुडें हांव यूज करतलें अशी आनी एक आसा म्हजे कडेन. सो हांव तेतूनच तें हुमण बीन करता. सो आतां हांव मिरसांग वाडटा आनी सायड बाय सायड म्हाका शितूय लावपाक जाय. मेळटा हांव तुमकां परत. फ्रेंड्स, फंक्शन आनी म्हणजे फंक्शन आसा जाल्यार तुमी जाणा की मातशें तरी तयार होना मंगताय, तयार जावपाक जाय. मातशें फेसूय बीन ग्लो जावपाक जाय. आनी मेकअप तर हांव इतलें करना, बट या म्हणजे खंयी जर वचपाचें आसल्यार हांव फेस मातशें म्हणजे टॅन बीन आयिल्लो आसल्यार तें हांव पॅक लायता. आनी हांवें न्ही हांव एक्चुली क्युअर स्किनाचे प्रॉडक्ट्स यूज करता, बट पॅक बीन हांव वावचे यूज करता सद्या एट प्रेझेंट. आनी हेंचे रिव्यूज सुद्दां खूब बरे येयल्या. हांवें ऑलरेडी हेजे रिव्यूज न्ही, म्हजो आनी एक चॅनल आसा ऑनलायन प्रॉडक्ट रिव्यूज, ताजेर हांवें हे वावचे म्हणजे रिव्यूज हांवें शेअर केल्या. तुमी चॅक करा एकदां. खूब बरे येतात प्रॉडक्ट आनी ते नॅचरल आसा, तेतून कांय आसनात पॅराबीन, सल्फेट, सिलिकॉन कांय आसना. सो ते कांय हार्मफूल ना तुमच्या स्किना खातीर. इवन मोर थिंग, सद्या म्हजो क्युअर स्किनाचो फेस वॉश सोंपला, सो म्हाका तो ऑर्डर करपाक जाय. सो आतां हांव सद्या न्ही हे वावचो उपटन फेस वॉश यूज करता. वावचो उपटन फेस वॉश, स्क्रब आनी पॅक, सो हे तिनूय हांव आतां यूज करतलें. मातशें स्किनूय मातशी ग्लो जावपाक जाय न्ही. पुजेक वता म्हटल्यार आमी थंय पुजेक बसतलीं, सो ऑब्वियसली म्हजोय बीन चेहरो ग्लो जावपाक जाय. सो हांव हे लायता. सद्या हाजो फेस वॉशान तोंड धुवन घेता. सो पयलीं हांवें उपटन फेस वॉशान फेस वॉश करून घेता. उकलत घेवपाचो आनी हेजो न्ही स्मेल बी खूब बरो येता. सो फेस वॉशान फेस वॉश केलें. फ्रेंड्स, उपटन न्ही हाजो न्ही वास खूब बरो येता, म्हणजे फ्रेग्रन्स. कित्याक खातीर हेतून कितें कितें आसा, उपटन आसा, चीक फ्लॉर, चीक पे फ्लॉर म्हणजे कितें, हें बेसन, टर्मरीक आसा, हळद, सॅफ्रॉन, आल्मंड एक्स्ट्रॅक्ट, रोज वॉटर आनी सँडलवूड ऑयल आसा. सो हेजो न्ही स्मेल, वास न्ही खरोच खूब बरो येता. लायले की न्ही म्हणजे अशें तोंडाक अशें बरो फ्रेग्रन्स येता.
सो हांवें हें आतां फेस वॉश करून घेतला. पुसून घेवपाचें. फ्रेंड्स, आता हांव वावचो उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब लायता. सो नॉर्मल लायता तसोच लावपाचो. हेकाय बीन वास खूब बरो येता, म्हणजे उठण्याचो आनी बेसन. आमी आतां पयलीं कशी लायताली, बेसन धंय बीन घेवन लायताली न्ही, तेतून इल्ली हळद घालून. तशेंच न्ही आतां हेजो एक वावन न्ही हो प्रोडक्ट काडला आनी तेतून न्ही हे सगळे प्रोडक्ट्स तेणी ऑलरेडी घातलेले आसा आनी तेय बी नॅचरल सगळे. म्हणजे तेतून न्ही आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल कितें खंयचे कॅमिकल कांय ना हेतून. म्हणजे फक्त हे सगळे तेणी एक केला आनी एक डबयेन घालून दिल्ल्या भशेन दिला. सो हो हांवें आतां स्क्रब लायला. सो आतां हो वॉश करता आनी पॅक लावया. आतां आमी हांवें फेस वॉश केलें, आतां पॅक लायता. पर डायरेक्शनान करप. फ्रेंड्स, हांवूय बीन हेतून कितें एक्सपर्ट ना, जस्ट पळोवन पळोवन शिकला. पण येस, हें आसा की हांव घरात करता कितें तें. येस, इन दॅट केस हांव आयब्रो सुद्दां घरानूच करता. हांव भायर वचना, पार्लरान वचना. सिन्स कोवीड हांवें जें पार्लर सोडलां न्ही, ब्युटी पार्लर, त्या दिसाच्यान हांव मागीर ते आयब्रोज आसूं, अप्पर लिप्स आसूं, मागीर फेस क्लिनींग आसूं, कितेंय आसूं, हांव घराच करता. आनी तुमी आतां म्हणटली आयब्रोज घरा कशे करता. सो तोय सांगता तुमकां हांव. तेजोय हांवें व्हिडिओ केला आनी तो सून हांव अपलोड करतलें म्हज्या त्या चॅनलाचेर, ऑनलायन प्रोडक्ट रिव्ह्यूज. तें हांवें प्रोडक्ट घेतला आयब्रो रिमुवलाक, तोय बीन हांवें ऑनलायनूच घेतिल्लो. ताजे रिव्ह्यूज हांव तुमकां दितलें, कशें यूज करप तेंय सांगतलें. सो इन केस ऑफ इमर्जन्सी तुमी यूज करपाक शकता तें. डिमोरलायज करना फ्रेंड्स नॉट टू गो इन पार्लर, बट हांव तशें तें यूज करता इवन आयब्रोज करपाक. सो हो फूल फेसाक तुमी लावून घेयात. फ्रेंड्स, पॅक लावून जालो. आतां हांव मातशे वेळ तो सुकपाक दिता. सामकोय ड्राय करप ना, मातसो ड्राय जालो न्ही की वॉश करप. बिकॉज चडूय ड्राय केल्यार तुमची स्कीन मागीर हें जाता, रिंकल्स येता. सो मातशें ड्राय जालो न्ही की फेस वॉश करप.